ओंकारान लोकांच्या बागायत्यांची परत नाशाडी करपाक सुरवात केल्या. अधिकाऱ्यांनी उपाय काडचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. आमची कितकी त्यांनी नुकसान केली पळय. सगळे आम्ही आता माथ्यार कळशे अनिल कळशे म्हणून करून सगळे शिपण वयर काढले आणि आता त्यांनी साप सोपयले. मागीर आमी आता कितें करपाचें येते. राती हांगा कितक्यांक येयलो तो आमकां खबर ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कांयच करना, हेचेर काय एक्शन करिना, घेना. येतात बसतात पळयतात. तांकां आमी सांगले तुम्ही फुड्यान आसून सुद्दां आमचे खातात ते पळयतात म्हणून सांगले. आमी कितें करपाचें अशें म्हणून तांकां विचारलें सुद्दां आमी. हे सगळे आमचे भावांचे आमचे सगळे अख्खे कुळागर आमचे अनवधीत गोविंद शेट्टी आहे, कृष्णा शेट्टी आहे, सुभाष शेट्टी आणि हांव मंगेश शेट्टी आहे. हा, चारूय भावांचे. चारय भावांचे कुळागर आहे. तुम्ही सकयलसून पळोवन येयल्यात. थंयच्यान ते हांगा मेरेन आमचे अख्खे कुळागर आहे. 2-4 दीस पयलीं आदी येयल्लो तो, तेन्ना तेणी कमीत ते म्हाका दिसता एक 10-12 गांवां ते तरी उडयलेले ते आणि केळमे आणि पोपळी. आता तेणी म्हाका दिसता अंदाज 4-5 दीस हांगा 4 ते 5 गांवां ते उडयले तेणी. बरे लागते ते लागते आता ते पोपळी ते लागते उडयले आमचे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय करता? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्याच्यावर काय ऍक्शन घेना. पहिले ते आमच्या शेजाऱ्याच्या सायटीन ओके, तुमचे कितले उडयले कवा ते? 3 गावां ते उडयले. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. फार्मागुडयेर सेल्फ एक्सिडंटान एक भरिल्लो एलपी ट्रक ओमतलो. ट्रक नियंत्रणा भायर वचून भाऊ बांदोडकर मेमोरियल सर्कलाचेर बसलो. कोणाक दुखापत जावंक ना ते बरें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Public interest litigations, the incident, the tragedy, fire tragedy which took place on 6th of December, the bridge by Romeo Lane. Basically, our main plea before in this PIL is that the judicial inquiry should be conducted and a retired judge of Honorable High Court should monitor the entire investigation considering the gravity of the matter, because there are day-to-day illegalities in this entire state of Goa where these illegal clubs, night clubs are running without following the due process and without having a required license by the authorities. So it's a state machineries also fail to fulfill the or check the licenses of these illegal clubs, and because of that such tragedies has happened. When is the hearing? The matter is mentioned on 16th, so it will be coming on 16th of December this month. ऑपोजिशनाचे जे अलायन्स जावपाचे आसले तितूंतल्यान आरजी पार्टी भायर सरल्या. आता अलायन्स हे काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी मदीं जातले. काल आमकां काँग्रेसीचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट एम के शेख मेळे तेणें कन्फर्म केलें की रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी काँग्रेसीन दिल्ले प्रपोजल मान्य ना आनी ते अलायन्सांतल्यान भायर रावता म्हणून. आनी तेणी फुडें सांगलें की काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्स फुडें वयतले म्हणून. इतलें काल पर्यंत जालें, पूण सकाळीं काँग्रेसीन आपले लास्ट फायनल लिस्ट कॅन्डिडेटांचे डिक्लेअर केला. तितून खोल्ले तेंच्यांनी ग्लेन काब्रालाक आपलो कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केला आणि मोर्जी प्रियंका दाबोळकर म्हणून ह्यो 2 कॅन्डिडेट म्हणजे कॅन्डिडेट लिस्टातून हे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीतले 2 कॅन्डिडेट. पण तेजे आमी कालचे जर स्टेट इलेक्शन कमिशनाचे नॉमिनेशन फायल केल्ल्याचे लिस्ट पळयलें जाल्यार ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोवा फॉरवर्डान म्हणजे खोल्ले कृष्णा परबाचे नांव नॉमिनेशन फायल केलां आणि मोर्जे शिल्पा मामल म्हणजे ह्या दोन्ही अलायन्सान आसतल्यो ज्यो फुडें अलायन्सान ज्यो आसतल्यो त्या दोन्ही पार्टीचे कॅन्डिडेट ह्या दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आहा. आमी तेंच्या लिडरा कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना कळ्ळें फक्त ह्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय फ्रेंडली फायट जावपाची आहा. काँग्रेसीची आमी फाटली अलायन्सा पयली गोवा फॉरवर्डा बरोबर जाल्ली अलायन्सा पयली तितून कांय कॉन्स्टिट्युएन्सी अश्यो आसताल्यो. तीच परिस्थिती आयज झेडपी इलेक्शनाकू आहा. तेचें एक्झॅक्टली एक कारण कितें अशें करपा फाटल्यान हे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी फ्रेंडली फायट कित्याक करची पडटा हेजेर आयज खंय गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस हांची दोगांची जॉयंट अलायन्स डिक्लेअर करपा आनी ह्यो सगळ्यो गजाली क्लॅरिफाय करपाक प्रेस कॉन्फरन्स जावपाची आहा. ओमकार फळारी वांगडा लौकिक चिलकार प्रुडंटा खातीर. सुभाष छेत्री जो है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है. मैं उनके कज़न हूँ. तो हम लोग वहाँ से कल निकले थे तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं. बॉडी हमने देखे हैं और अच्छी से रिसीव किया. जो भी हम यहाँ पर आए थे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. जो भी होता है काम फटाफट करके दे दिया. तो पुलिस से लेकर जो भी है सरकारी है और जो सरकार की तरफ से जो मिलना है वो भी फाइनल कर दिया है. सरकार की तरफ से थैंक यू सो मच. और दूसरा जो कंपनी की तरफ से जहाँ काम कर रहे थे बंदा वहाँ से अभी तक ऐसा कोई पॉझिटिव्ह तो वो नहीं आ रहा है. कालपर्यंत आमकां कळ्ळें की 5 जाणां आहा म्हणून. आयज सद्या कळ्ळें की 8 जाणां. 8 जाणां आसा. नेपाळीचे. आतां कितें आसा माझा 2 क्लेम करतात आमी. 2 आतां वचपाचे हांगाच्यान आनी
म्हणजे तेंच्या घराचे ते ह्या दोगा जाणां आतां कजन लागताय प्लस आनी एकटो आमचो तेजे हो क्लेम करता ओके आनी आयज तेंचे दोगांयचे बॉडी आज वचपाचें म्हाजें सो आतां गव्हर्मेंट तर्फे आमी आतां थँक्यू म्हणटा. सध्या आमी एक लेटस्ट इन्फॉर्मेशन घेवन अशी आयल्या की जे 25 जाणांक मरण आयिल्ले बर्च क्लबान उजो लागून तितूंतल्यो 18 बॉडीज ज्यो आसा त्यो तेंच्या फॅमिलीक हँडओवर केल्या. 19वी जी बॉडी आसा तेजे हँडओवर प्रोसेस सध्या चालू आसा. उरता 6 बॉडीज त्या बॉडीजांचे फॅमिली मेंबर अशें कळटा की थोडे वाटेर आसा आनी एक फॅमिली मेंबर आसा ते फाल्यां येवपाचे आसा कारण पोस्टमॉर्टम केल्या शिवाय त्यो बॉडी हँडओवर करना आनी ज्यो 6 बॉडीज आसा तांचो आजून पोस्टमॉर्टम जावना. ते फॅमिलीच्या एनओसीक रावल्यात आनी अशी म्हायती मेळटा की सरकारा कडल्यान पुरेपूर तांकां हेल्प मेळटा की जी बॉडी हांगासरल्यान GMC मॉर्गानच्यान जी भायर काडून तांचे वांगडा जितले फॅमिली मेंबर आसा तेंच्यो टिकेटी सकट सगळो पुराय खर्च आसा तो गोवा गव्हर्मेंट करता तांच्या घरा मेरेन तेंच्यो बॉडी पावोवपा खातीर. स्टुडंटा खातीर GMCंतल्यान हांव स्वप्नील तारी. इनिशियली तुमचे रिएक्शन सुद्दां आशिल्लें की हाजे कडेन अमकी परमिशन ना तमकी परमिशन ना. आज लोक विचारतात की परमिशन ना जाल्यार चलतालें कशें. पंचायतीन जेन्ना तांकां ट्रेड एंड एस्टॅब्लिशमेंट लायसन दिलें तांकां सांगलें तुमी वचून दुसरी लायसनां घेया. तेणी वचून दुसरी लायसनां हाडल्या आसतलीं जाल्यार हांव आयज इन्क्वायरी करतालो. सो म्हाका कळला की तेंचे कडेन सगळीं लायसनां आहा म्हणून. ही आतां जी उलयता पळय हांव फायर FDA मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आग्रान मोदेकात लायसन कशें मेळ्ळें. रेस्टॉरंट आदींसून आहा हें क्लब नासलो रेस्टॉरंट आसलें बेश्टें सिंपल रेस्टॉरंट. बरें आतां धरून चलया की तांचे कडेन फायराचें कशें मेळलें कांयच ना भितर फायराचें. मागीर कशें मेळ्ळें. This is what I'm trying to tell you. You cannot get away. Michael, 25 people have died. Absolutely. 25 people have died from India and our heart is crying today. I am saying as a responsible person that we have gone wrong. And you first fix the responsibility. This is what I have told SP North. You fix the responsibility of all those people who are involved in giving these licenses. Whoever has amazed wealth, म्हणजे it is disproportionate assets to their known source of income should be investigated. You are saying this is a blatant case of corruption. 100%. I am very much confident that there is corruption involved. That is why all these licenses were given. I am talking very open. I cannot keep this in my heart and just speak something else. वो incident जो हा, वो incident 25 लोक मेल्या. वो incident politicize करपाचो उरला. कित्याक लागून कसले हिंका मत्ता जाय ती. Is there a hafta culture in beach belt of Goa today or no? See, हे ऑपोजिशन पार्टी जे आहा ते उठयता हफ्ता कल्चर ना म्हणटा पयशे कलेक्शन जेन्ना खोऱ्यांनीच पयशे कलेक्शन स्टार्ट जाले हांवें ते एक्झॅक्टली विदीन 15 days बंद केले. तुम्ही म्हाका हेडोना आपयल्लो थिंगा आनी आमी स्ट्रेट सांगलेले हें जातालें हें बंद जावपाची गरज आहा. मुख्यमंत्री भितर स्टेप इन जालो आनी तेणें इमिडिएटली बंद केलें. आज जायना. म्हाजे कडेन केस येवनी हांव वयता घेवन. म्हाका एक मनशान येवन सांगुनी आमचे कोस्टल बेल्टाचे एक मनशान येवन सांगुनी की आमचे पयशे घेता म्हणून. टेबल लायक दिस should be custodial interrogation. There has to be custodial interrogation. Custodial interrogation means you want them to be arrested. 100%. I want all of them, whoever are involved in this case, to be arrested. You give them justice no matter who comes. Okay. Who comes in the way to stop. And I am again requesting political parties, please don't politicize. Okay. Don't politicize, don't interfere. म्हणून ना ही परिस्थिती आहे. अनेक सांगता हांव SP नॉर्थ जो तरेन जायना जाल्यार तेच्या ऑफिसानूच हांव जमनीर बसपाचो वचोन तिगांच बसप आनी कितें करपाचें. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येदो व्हडलो कांड जालो आनी तुमचें इन्व्हेस्टिगेशन जायना म्हणजे कितें. हांव तिगांच बसपाचो आहा. तेणी जेवण तिंगा दिवनी म्हाका हाडून ब्रेकफास्ट दिवनी कितें दिवनी उपासनाचेर बसचो हांव तिंगा जमनीर बसतलो. सीट शेअरिंगेची कुफुसांव सुटावे न जाल्ल्यान काँग्रेस आणि RGPची युती फिसकटली हे विशीं RGPचे म्हणणे जाणून घेवपाचो यत्न केलो पूण मनोज आनी विरेशा कडेन संपर्क जालो ना. दुसरे वटेन आमी दिल्लो प्रस्ताव RGPक मान्य जालो ना म्हणून काँग्रेस फुडारी MK शेख सांगता. अशें आसले तरी गोवा फॉरवर्डा कडेन युती केल्ल्याचें ताणें स्पश्ट केलें. अलायन्साची आमची उलोवणी चालू आशिल्ली आनी आमी तांकां एक प्रपोजल दिल्लें आनी त्या प्रमाणे ताणें आपल्या कार्यकर्त्यां कडेन सगळी चर्चा करून काल दनपारां आमकां फोन करून सांगलें की
तुम्ही जे प्रपोजल दिलां तें आमकां शक्य ना तेन्ना हे हांगाच आमी उलोवणी कपाल केली. शक्य ना म्हणल्यार जे शीट शेअरिंग कितें तुमी दिल्ले तांकां खंयचे तशें काय ना आमी तांकां कितें प्रपोजल दिलें तें प्रपोजल तांकां मान्य ना हें ताणें कार्यकर्त्यांक विचारून आमकां काल सांगलें. म्हणजे तो प्रश्न आतां मिटलो. सो फक्त आतां काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड फुडें गोवा फॉरवर्डा कडेन आमचें हें आसा, आमची युती आसा. दुसरे वटेन विरोधकांचो एकवट फोडपाक भाजपाक यश आयलें म्हणून विजय उलयलो. युती कोणें मोडली ती लोकांक वेगळें सांगपाची गरज ना, देखून कोणाक वेचून हाडचे ते लोक थारायतले म्हणूनय विजय उलयलो. बीजेपी कडेन रिसोर्सीस खूब आहात. बीजेपी म्हणटी सादी पार्टी न्ही, व्हडली पार्टी. बीजेपी तुजे भावा भितर केंसां पेटोवंक शकता, तुज्या घरान फूट हाडूंक शकता. ह्या बीजेपीन म्हाका दिसता यशस्वी प्रयोग केल्लो आहा ऑपोजिशन युनिटी फोडून पळयात. पूण ती फोडली म्हणून कांय जायना. सुसंस्कृत आनी हुशार गोंयची जनता कोणाक मत मारप आनी कोणें एकवट मोडला ते आयडेंटिफाय करतले इलेक्शना मेरेन आनी ते कोणाक न्याय दिवंक जाय ताका न्याय दितले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओल्ड गोवाच्या वादग्रस्त बंगल्यासंबंधीत सुप्रीम कोर्टात आशिल्ले याचिकेविशीं म्हत्वाचो निर्णय. वादग्रस्त बंगल्यासंबंधीत चौकशी करूंक फॅक्ट फायंडींग कमिटी. In the special leave petition connected with the controversial bungalow near the protected monumental site at Old Goa, the Supreme Court has appointed retired additional session judge Edgar Fernandez to head the fact-finding committee. The Supreme Court has appointed this committee to inquire into 3 aspects related with this SLP. First, what was the original structure? Second, what is the status of present structure? And the documents submitted by the parties related with that bungalow is correct, forged or original, and the committee is asked to submit the report within 4 weeks. Mukesh Kumar for Prudent. फाटले 7 दीस इंडिगो कंपनीच्या घाळपणाक लागून प्रवाशांक मनस्ताप सोंसचो पडलो. ते भायर लुकसाण ते वेगळेच. सोमारा दाबोळी विमानतळावेल्यान वचपी 9 फ्लायटी कॅन्सल जाल्यात. ते भायर मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान 8 रद्द. दोनूय विमानतळावेल्यान दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, रायपूर, जयपूर, अहमदाबाद वचपी विमानां रद्द. जे आमकां एअरपोर्टाची सुत्रां सांगता की आयज खंय इंडिगो फ्लायटीची 9 फ्लायटी कॅन्सल जाल्ल्यो आसा. अ टोटल ऑफ अराउंड 37 फ्लायट्स आर ऑपरेशनल टुडे आनी भितरले खंय 9 फ्लायट्यो कॅन्सल जाल्ल्यो आसा. आनी आतां मेरेन तांची इन्फॉर्मेशन जी आसा की 28 फ्लायट्यो आयच्या दिसा चलतल्यो, वेगळ्या वेगळ्या सेक्टराक चलतल्यो. पूण सद्याक इन्फॉर्मेशन आसा की 9 मेजर सेक्टरांनी फ्लायट कॅन्सल जाल्ल्यो आसा. सेक्टर्स लायक बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद आनी अहमदाबाद. खंय तरी आमी पळयलां की हाजे पयलीं जेन्ना इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटालें तेन्ना कळून येतालें की फ्लायट्यो परत्यो कॅन्सल जाताल्यो, डिले जाताल्यो. पूण आयज जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की 28 फ्लायटी चलतल्यो, थोडे डिले आसतल्यो. बट दीज आर ओन्ली फिगर दॅट वी हॅव गॉट टील नाव. केन्ना केन्ना कशें आसता की फ्लायट्यो जे डायरेक्शनाचेर म्हणजे सपोज इंडोरच्यान फ्लायट हांगा येना ती परती वचूंक शकना. आनी हाका लागून दीस फिगर्स आर टेम्पररी फिगर्स. आनी आतां मेरेन जे आमकां कळटा की 9 फ्लायट्यो कॅन्सल जाल्या. एखादी हो फिगर चेंज जावंक शकता. थोडे डिले जावन सपोज फ्लायट जरी लँड जायना it goes into cancellation. So these are the updates from Vasco da Gama Airport. आयची तारखेचे 28 फ्लाइट्स will be running operational. 9 फ्लाइट्स कॅन्सल झाले आसा. 37 are scheduled flights from Vasco today. वास्कोच्यान पुढे मिडिया खातीर विक्रम नायक. आयतारा झारखंड दीस जालो. हे निमतान पिलार फादर आग्नेल महाविद्यालयाच्या कृषी खेळा मैदानार कार्यवाहीचे आयोजन केल्लें. तिकीट विकल्यो आनी आयोजकांनी पयशे घेवन काडलो फुज्जो. आपली फटवणूक जाल्ल्याचे कळटकच चाळविल्ल्या तरणाट्यांनी म्युझिक सिस्टम कदेले फोडल्यो. ह्या प्रकरणात आक्षे पुलिसांनी 11 जाणांक अटक केल्यात. पब्लिक भी कौन सा प्रोग्राम था झारखंड का? एक का बोलो, एक लड़ाई नहीं हुआ था. हाँ. बस हमने घुसे उसके बाद लड़ाई उड़ी हो रहा है. हेलो सर, नहीं देना चाहिए था. हो गया, प्रोग्राम हुआ है. प्रोग्राम बीच में रुक गया. 3 दे के कुछ भी आप सब कहाँ से हैं? अरे बाबा संकट तो ले मारे पुण्याला आतो आणि माकडा घुस भी नहीं किया तो उससे कांड हुआ तो क्या करेंगे हम लोग. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट.